मडगाव शहरातल्या काय बिल्डिंगांची सामकी चवथिकाय जाल्या। धोकोदायक स्थितींत आशिल्ली गांधी मार्केटाकडल्या एके बिल्डिंगेचो काय भाग शुक्रारा कोसळिल्लो। ही घडणूक ताजी असतानाच शेनवारा सकाळी सिनेलता वाठारांत आनीक एका बिल्डिंगेचो भाग कोसळ्ळो। ह्या दोनूय घडणुकांनी कोणाकूच दुखापत जाली ना, पूण मुखार अशे प्रकार घडचे न्हय हाच्या खातीर प्रशासनान जतनाय घेवपाक जाय अशी मागणी मडगांवकार करपाक लागल्यात। धोकोदायक स्थितींत आशिल्ल्या 2 बिल्डिंगांचो काय भाग कोसळिल्ल्यान ह्या बिल्डिंगांच्या सुरक्षेचो प्रस्न परतून मडगांवकारांक सतावपाक लागला। शेनवारा सिनेलता वाठारांतल्या अंताव बिल्डिंगेच्या बाल्कनीचो भाग कोसळ्ळो। हो भाग सकाळीच कोसळिल्ल्यान कोणाकूच दुखापत जाली ना, पूण ह्याच बिल्डिंगेंत अजुनूय कांय दुकानां आसात। ह्या दुकानांनी कितलेशेच लोक सामान घेवपाक येतात। मुखार असोच प्रकार घडलो आनी कोणाकूय दुखापत जाली जाल्यार ताची जापसालदारकी कोण घेतलो काय म्हणून मडगांवकार विचारतात। आजपर्यंत 2 बिल्डिंगाच्यो वेगवेगळ्या गॅलरी पडल्यो, कोणाक सुदैवान कांय जालें ना आतां म्हाका खबर। पूण मडगांवाक हे कितें इश्यू ओल्ड म्हणजे न्यू न्ही ओल्ड बिल्डिंगाचो इश्यू अशें मडगांवाक कितल्योश्यो बिल्डिंग आसात आनी कलेक्टरांनी म्हाका दिसता ऑर्डर पास केली आसा की ह्यो डेंजरस बिल्डिंग म्हणून। सद्याक हाजेर कांयच जायना। परिस्थिती म्हणजे कितें आसा, आज आमी फक्त मडगांव पुरते अशें उलोवपाक शकना। ही ओल्ड बिल्डिंग पळय आसा ही परिस्थिती गोंयभर आसा, फक्त मडगांवचोच इश्यू ना। सर वास्को जर वचत ह्याच कंडिशनान आसा बिल्डिंग, पणजे वचत तशेंच आसा, म्हापशें वचत तशेंच आसा, हांगा कुडचड्यार फोंड्या सगळे कडेन हीच परिस्थिती आसा। म्हणजे पयलीं ज्यो पळय बिल्डिंगी आशिल्ल्यो त्यो म्हणजे एक ठरावीक भाड्यांनी भाडकारांनी ती भाड्याक दिल्ल्यो आसा आनी त्या वेळचें जें पळय भाडें आसा तें आयचे रेटाक कंपेर करीत जाल्यार व्हेरी नेग्लिजिबल। त्या वेळार त्या भाड्याक त्या भशेन रेट आशिल्लो, पूण आयज तें पळोवपाक सामकें कमी दिसता हें करून। सो प्रश्न आज कितें आसा, आज सरकाराचेर एक मोठी जबाबदारी आसा। हो प्रश्न फक्त कॉमर्शियल बिल्डिंगांचो ना, हांगासर रेजिडेन्शियल बिल्डिंगी आसा ज्यो पयलीं पासून सुद्दां ज्यो लोक पळय भाड्याक रावताले ती सुद्दां घरां आतां पावसान हांगा थंय कोसळत आसता। सो गव्हर्मेंटाचेर आज गव्हर्मेंट जो पळय आपूण प्रत्येक डेव्हलपमेंट करून जे पळय हें करता, काल आमी तें जुवारी पुलाचेर व्हडलें तें हॉटेल तें हॉटेल बिटेल कितें बांदपाचो प्रयत्न केला। सो तो डेव्हलपमेंट सोडून सामान्य लोकांक जो पळय कितें पळय त्रास जाता त्या हाजेर ताणें उपाय काडपाक जाय। आज सामान्य लोकांचें म्हणजे कितें आसा, लोक भाड्याच्या घरांनी रावता, तांचेंय भाडें कमी आसा। लोक आतां धंदो करता हांगासर ओल्ड बिल्डिंगीनी हें करून धंदो करता। सो हांगासर टेनंट आसा, भाडकार आसा, लोक घरांनी रावता, थंय रावपी मनीस आसा आनी तुगेलो भाडकार आसा। सरकाराची जबाबदारी आसा ह्या आयच्या काळान की तांणी पुढाकार घेवन ह्यो बिल्डिंग्यो कश्यो रिहॅबिलिट करतलो हाजेर विचार करपाक जाय आनी हाजेर एक नवें कितें तरी सोल्युशन काडचें पडटलें। हो प्रश्न एका भाडेकरूचो जावं 2 भाडेकरूंचो ना, आनी शेकड्यांनी म्हणजे हजारांनी लोक आसतले टेनंट्स जे मूळ गोंयकार आसा, तांचेर आयज मोठें हें आयिल्लें आसा की ते भाडकार त्या पयशां खातीर भाडकारूय ते मेंटेन करपाक शकना, जावं ताचे परिस्थिती खातीर मुणकारूय आसा तो मेंटेन करपाक शकना। सो हाजेर सोल्युशन कशें काडटलें? सो ताका फाल्यां जो पळय स्ट्रक्चरल पळय कितें प्रॉब्लेम आसा तो हें करपाक जाय, रिपेर करपाक जाय। आनी हो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लेम रिपेर करपा खातीर सरकारान ह्या सगळे भाडकारांक आनी भाडेकरूंक प्रोत्साहन दिवन म्हणजे तांकां फायनान्शियल हेल्प दिवन तांकां टॅक्निकल गायडन्स दिवन हाजेर सोल्युशन काडपाची सामकी गरज आसा। प्रत्येक आमदारान प्रत्येक एडमिनिस्ट्रेटिव्ह हेडान हाजेर पुढाकार घेवन बेगींतले बेगीन हें करचें आनी सगळ्यांक सुखान दवरचें आनी हाजे मुखार ह्यो बिल्डिंग्यो पडपा पासून एवॉयड करचें। बिल्डिंग पडपाक लागले पार्ट ऑफ द बिल्डिंग आनी अशे खुबश्यो डेंजरस बिल्डिंगूय आसा मडगांवाक। काल हांगा पिपळा कडेन एक पडली, हें जालें वयलो मेन फ्लोर पडलो तो सेकंड फ्लोर कितें आनी दुसरी लाता कडेन पडलें। तेन्ना हांव कितें म्हणटा, जर कोणी टेनंट आसा जावं त्या ओनरशीप कोण आसा जाल्यार सगळ्यांक आपूण हाडून कलेक्टरान आपूण हाडून मिटींग घेवपाची आनी रिकन्स्ट्रक्शनाक दिवपाचें, नाल्यार लोक मरपाक शकता न्ही। मेन प्रॉब्लेम तो न्ही, फाल्यां मागीर रिस्पॉन्सिबल कोण आसा?
ते गव्हर्मेंटान डिरेक्शन घेवपा जाय ती कित्याक दोनी पार्टीक आपूण हाडपाचें जावं कोण गेले टॅनंट आसा जावं ऑनर्स पूण आसा ताका आनी बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन दिवपाची अश्यो कितल्यो बिल्डींग जाल्ल्यो आसा म्हाका आनी कितल्योश्यो बिल्डिंगो मोडपाच्यो आसा 16-17 कितें आनी हे थोड्यो बिल्डिंगे मोडपा काडटा आनी ताका लायसन दिता हे शॉपां येवपाक ते ब्लू बॉला कडेन वयर एक बिल्डींग पळय ती मोडपाक काडल्या मरे आनी ताका ते एक शॉप घालपाक दिलें मरे मागीर ते रॉंग न्ही मागीर कोण म्युन्सिपालिटी करता न्ही तुमी ताका लायसन कशें दिलें बिल्डींग मोडपाक काडल्या काल मडगाव मार्केटान एक बिल्डिंगेचो पोर्शन कोसळून पडलो. आत्ता आयकल्ल्या प्रमाणे लताकडे एका बिल्डिंगेचो पोर्शन कोसळून पडला. आता हांव ह्या मडगावच्या डिफेक्टर आमदाराक विचारपाक सोदता की ताणें सांगिल्लें की तो बीजेपीन काँग्रेसींतल्यान डिफेक्ट करून गेला डेव्हलपमेंट करपा खातीर. आता हो डेव्हलपमेंट करपा खातीर गेला काय डिस्ट्रक्शन करपा खातीर गेला? कित्याक ज्या तरेन दिसून येता फक्त डिस्ट्रक्शनूच चालू आसा मडगांवान सध्या. हो आमी ताका अनसेफ बिल्डिंगेचो इश्यू कितलेशेच तेंप जालो काडटा पूण तो ताका किकोत करता. काल जो मडगाव बिल्डिंगेचो पोर्शन कोसळून पडलो ताचे पयलीं 2 वर्सां पयलीं त्याच बिल्डिंगेचो आनी एकदा पोर्शन कोसळून पडिल्लो. तोय ताणें काल कांय निसो केलो. 2 वर्सां पयलीं ताणें मडगाव शहरा खातीर एक मास्टर प्लॅन करता म्हणून सांगिल्लो. आता आमी ताका ताज्या मागीर सांगिल्लें की हो मास्टर प्लॅन लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन करचो म्हणून, पूण तो अजून पर्यंत ताणें लिपोवन दवरला. हातून अशें दिसून येता की हो जो मास्टर प्लॅन करपा खातीर तो ह्यो बाकीच्यो मडगांवच्यो सगळ्यो बिल्डिंगो पडपाक रावला काय कितें? जे आमचे मडगांवचे वेपारी आसा, मडगांवकार आसा, जे थंय सगळे आमचे लोक आसा, तांकां हो फोंडान घालपाक मास्टर प्लॅन काय कितें म्हणून ताणें लिपोवन दवरला काय कितें? आनी तागेले जे बिल्डर प्रोमोटर बिल्डर्स आसा आनी जे भायले क्रॉनी कॅपिटलिस्ट आसा तांकां मडगांवान हाडून व्हडले व्हडले टावर उबे करून आमचे सगळे मडगांवकारांक आनी मडगांवा कडेन विकपाक काडला काय कितें हातून अशें तरी दिसून येता. हांव सगळ्या मडगांवकारा कडेन हात जोडून विनंती करता की इट इज हाय टायम, इनफ इज इनफ. वी वील हॅव टू कंपेल हिम टू रिटायर आनी आतां ताका घरा धाडपाचो टायम आयला. ल्हानपणांतल्यान आमी जाणून आमकां खबर आसा की मडगांव हें एक कमर्शियल कॅपिटल ऑफ गोवा अशें म्हणटात आमी. पूण ह्या कमर्शियल कॅपिटलान भितर अशें दुर्दैव आसा हांगा, म्हणजे सांगपा म्हणल्यार आमी हेजेय पयलीं हो खूब फावट इश्यूज घेतिल्लो आसा. आनी तुमी आतां विचारतात म्हणून परत एकदां सांगता हांव, जे पळय आतां एन्डेंजर्ड बिल्डींग जे हांगा आसात तेजे पोंदाक अजुनूय लोक धंदेकार काम करतात. काही शाळांनी अशें आसा एन्डेंजर्ड बिल्डींग डिक्लेअर केल्लेले आसतना थंय रिबन कटिंग करून ते शोरूम घातलेले आसात. इज अ प्रायम एक्झाम्पल ऑफ अ थ्रेट टू लायफ ऑफ अ मडगांवकर ऑर अ कॉमन सिव्हिलियन. आज कशें आसा ते बाबडे जे धंदेकार आसात ते विथ अ सर्टन थॉट इन मायंड, जर फाल्यां सेटलमेंट जातलो म्हणून ते अजुनूय धंदो करतात. इतलेंय तांकां खबर आसा बिल्डींग केन्नाय पडपाक शकता, पूण अजुनूय ते धंदो करीत आसात. तातूंत भितर म्युन्सिपालिटी इज सायलंट. हियर द म्युन्सिपालिटी इज नॉट एक्टिंग. इफ दे हॅड एक्टेड अशें इन्सिडंट जावपाचें नाशिल्लें. तांणी इंटरव्हीन करून लँड ओनरा कडून सेटलमेंट करून तांकां जे पळय टेनंट आसात थंय तांकां सेटल करून थंय जाता तितले तेजी नवो प्रोजेक्ट जर उबारपाचो आसता वॉट एवर इट मे बी इट शूड बी डन. एट द सेम टायम कलेक्टरेट बिल्डींग एक आसा. कलेक्टरेट बिल्डींग बसून अशी परिस्थिती आसा की केन्नाय ती घसोवपाक शकता. ती रेस्टोर करपाची गरज आसा बिकॉज इट्स अ हेरिटेज स्ट्रक्चर. सो ऑल दीस पॉयंट्स हॅव टू बी टेकन इन टू नोट, नाजाल्यार कॉमन मनशाचेर आयुश्य जे आसा धोक्यान आसा.
पयला मडगांव कशे भाशेन एक इन्सिडंट जालो जो एक बिल्डिंगाचो बॅल्कनी जी आशिल्ली कोलॅप्स जाल्ली नियर न्यू मार्केट गांधी मार्केट मदीं. आज आनीक बिल्डिंगाचो बॅल्कनी प्रोजेक्शन सिनेलाता थिएटरा कडेन आंताव बिल्डिंग म्हणटात ती आज कोसळ्ळी. सो ह्या भाशेन कितलेशेच बिल्डिंग आसा ज्यो अनसेफ आहात. कितलेशे बिल्डिंग ऑलरेडी डिक्लेअर केल्ले आसा अनसेफ म्हणून, पण ताजे उपरांत जे नेसेसरी प्रोसेस जो जावपा जाय आशिल्लो तो खंय तरी जायना आनी कितें नाल्यार कितें कारणां लागून ते आडकून उरता. आमी पळयता की जे टायमार खंय कोणाच्या तरी बिल्डराचो इंट्रस्ट जेन्ना येता त्या बिल्डिंगाक जी कितली सेफ आसूं ऑर अनसेफ आसूं, पूण एक बिल्डराचो रिडेव्हलपमेंटाचो सपोज इंट्रस्ट त्या बिल्डिंगाक ऑर त्या सायटीक लागलो जाल्यार ती कशेच भाशेन डेमोलिश जाता. आमी पळयल्ले आहा विशांता मुखार एक बिल्डिंग आशिल्ली संस्कार सोसायटी म्हणून, थंय आमी पळयल्ले आसा जे लोक ओपोज करताले की अनसेफ तितली ना म्हण ती आमी रिपेर करता म्हण. इन्स्पायर्ड ऑफ दॅट म्युन्सिपालिटीन ऑर्डर दिली जावं डीएमएन ऑर्डर सगळे भाशेन इवन कलेक्टरान सगळ्यांनी हे करून फोर्स घालून ती डेमोलिशनाक काडलीच आनी लास्टाक डेमोलिशनूय जाली आनी रिडेव्हलपमेंटूय बी अप्रूव्ह जालें न्हय विथ एक्स्ट्रा एफआर. सो हे भाशेन कित्याक ऑथॉरिटीज बिहेव करता ते आमकां कळना की पब्लीक सेफ्टी कित्याक कॉम्प्रोमायज जाता, बिल्डर्स इंट्रस्ट चड कित्याक हें जाता एंड वाय पब्लीक सेफ्टी इज कॉम्प्रोमायज. दुसरें आमी पळयलें आहा आमी सांगत आसा ओल्ड ब्लू पल जें आशिल्लें थंय पॅरागॉन शोरूम ओपन केल्लो आसा आनी कसली प्रिमायसीस आहा जो प्रिमायसीस 2018 गोवा इंजिनियरींग कॉलेजान सर्टिफाय केल्ला दॅट इज अनसेफ फॉर हॅबिटेशन म्हण सर्टिफिकेट दिल्लें आसा अनसेफ म्हण. त्या सर्टिफिकेटा आधाराचेर म्युन्सिपालिटीन त्या सगळ्या लोकांक वेकेट करपाक लायले इन 2019 आनी 2023 हे सगळें जाल्लें आसून एक शोरूम इनॉग्रेशन जाता कोणाच्या हातान मडगांवच्या आमदाराच्या आनी चेअरपर्सन मडगांव म्युन्सिपालिटीचो ह्यांच्या हातांतल्यान एक शोरूम इनॉग्रेट जाता. जेन्ना आवाज जालो ताचेर कित्याक ही अनसेफ बिल्डिंग डिक्लेअर केल्ली आहा जाल्यार कशें परमिशन दिलें, ट्रेड लायसन्स कशें दिलें, त्या टायमार कलेक्टर ऑर्डर इश्यू करता ऑन 13 ऑफ नोव्हेंबर 2023 ती डेमोलिश करची म्हण. म्युन्सिपालिटी ते ट्रेड लायसन्स रिवोक करता देर आफ्टर कलेक्टर्स ऑर्डर, पण आजपासून ते शोरूम चलता कोणाच्या ब्लेसिंगाचेर. सो हांगा दिसून येता जे आमचे पॉलिटिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आसा तांकां चड इंट्रस्ट आसा प्रायव्हेटाचो रियल इस्टेट जावं आनी कशें, पण पब्लीक सेफ्टीचो खंयच तांकां पडून वचना. सो हें सामकें हिंग सिद्ध जाता. सो आमी डिमांड करता जे आमचे ऑथॉरिटी स्पेशली ते कलेक्टर तांणी सामके खर हें घेवपाचे स्टेप्स घेवपा जाय की असले जे अनसेफ प्रिमायसीस आसा तांचेर पयले हें करून ते जाग्यार घालपाक. कित्याक फायनली कोण इंज्युअर्ड जाता, कोणाचे जीव रिस्कार वयता, एक थर्ड पर्सन जो पासर बाय आसता, जो एक कोण वेंडर आसता, कोणा तरी बाय लाक देवा हाजेर दोनूय इन्सिडंट आजचो इन्सिडंट आनी कालच्या इन्सिडंटान कोणाकूय जिवाक हानी जावन